केले आणि आता हे इलेक्शन ज्या कार्यकर्ते गेली 22 वर्सां मुलीवर आसा तशेंच आसा खंबेपणे आसा आनी आतां तर आनीकय वाड जाल्ली आसा म्हणजे तेजो एक दिवस मनाक बरें दिसता की हे कार्यकर्त्यांनी इतली वर्सां म्हणजे साथ सोडली ना आनी जे आपुलकीन आपल्यापणाने जे आसा आयज सुद्दां लोकांक सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांगा आपोवप शक्य जायना कित्याक कोविडाक लागून काही SOP आसा काही मर्यादा म्हणजे पाबंदी आसा पूण तरी देखून कार्यकर्ते काही जाऊन आपली भोगान येयल्ले आसात पूण आमी सगळ्यांक आपोवपाक शकना आयज कित्याक SOPचें पालन आमी करपाकूच जाय पूण जेन्ना जेन्ना ह्या दिसांनी भोंवता आसतना हांव जेन्ना जेन्ना ज्या वाड्यांनी विजीट केली फक्त वाड्यांनी येता आसतना फक्त मॅसेज दिल्ली की हांव अमके टायमार पावतलो ज्या पद्दतीन त्या भागाचे लोक त्या पंचायतीचे लोक त्या नगरपालिकेचे लोक इतले असंख्य लोकांनी थंय हाजीर रावन कमी कमी 700-800 लोक काही भागांनी अशे पद्दतीन आसा ही एक आपुलकी आपल्यापण आसा जेणे करून लोकांनी कार्यकर्त्यांनी म्हाका म्हणजे पयलीं पासून एक मोग प्रेम दिलो आसा आनी आजूय तो तसो आसा आयज म्हाज्या पक्षा भितर आयज म्हजी पयलीच फावटी उमेदवारी आसा आनी म्हज्या मतदारसंघाक आतां तेमी मतदारसंघाक आतां जेन्ना फॉर्म जेन्ना भरला आमच्या पयलेच फॉर्म आसा म्हज्या मतदारसंघाक आनी कोणी अजून हें केल्ली ना पूण म्हजे असंख्य कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आयज पर्यंत जी इलेक्शनां लडिल्ली आसात आनी जिखल्यो आसात ते म्हाका विश्वास आसा की त्या सगळ्या इलेक्शन जाली तेज्याकी चड मार्जिनान हे फावटी विजय आमचे नक्की वातावरण आसा आनी ज्या पद्दतीन लोकांनी जे आपुलकी आपल्यापण दाखयलें आसा त्या बद्दल हांव सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांचो आभारी आसा कित्याक जेन्ना एक मुणी परत परत जेन्ना इलेक्शनां बसता तेन्ना खंय तरी उतरतो कळ्ळें येता लोक खंय तरी बेजारतात पूण म्हजे बाबतींत